कितें इश्यू मार्केटान सध्या मी पे पार्किंग आसा ते इम्प्लिमेंट केल्लें आसा, टेंडर दिल्लो आसा आनी आमची टॅक्सी स्टँड प्लस ती मार्केट शकुंतला एरिया प्लस फिश मार्केट एरिया आसा तेजो टेंडरींग जाल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे तो चार्ज करता. आनी पूण तेंचो डिमांड आहा कितें ती तांकां भितर वचपी आतां मार्केट असोसिएशनाचे तेंचे म्हणणें आसा की आमी गेट बंद केल्या पूण हालींच ती गेट इन्स्टॉल केल्लेली आसा. तेका एक मातसो सेटल जावपाक जाय न्हू, तेकाय ते प्रॉब्लेम कितें जाता मार्केटान तेका आमचे कडेन हाडटा मागीर आमकां तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक जाय. तो आता काल येईल आणि आम्ही आता हांव आतां 45 इयर्स आहा, तो आता 40-50 वर्सां आमी आसा. गेल्या फावटी सेम प्रॉब्लेम असले, गेटी सगळ्यो बंद करून दवरता, सगळ्यो गेटी लॉक केल्या उपरांत आमकां माल भितर भायर हाडपाक मेळना. सो माल येना जाल्यार आमचो बिजनस चलना. आतां वॉटर बॉटल आसा, कोण पाववालो आसा, कोण पुरणपोळीवालो आसा, तांकां माल भितर हाडचोच पडटा. पार्किंग करून इतलें जड ते उपलना. मिनरल वॉटर आसता, तांकां त्या एंडा पासून ह्या एंडाक हाडपाक व्हीलचेर हाडचें पडटा. व्हीलचेर आसा, हँडिकॅप पर्सन आसा, व्हीलचेर ते सगळे हँडिकॅप सगळे बंद जाले. हँडिकॅप भितर येवपाक शकना, गाडो भितर येवं शकना, तांदळाचें साक भितर येवं शकना, ते सगळे बंद जाले. आमचे क्वेश्चन आसा की माल भितर भायर येवपाक दिवचो. मालाची फक्त गाडयो भितर भायर करपाक दिवच्यो, बाकीचे तरी चलचे आमचे करता. कशें जातलें, शॉप ओपन करता काय नवा. आतां म्हाजे सप्लायराच्यो गाडयो आसा, सप्लायर माल सप्लाय कसो करतलो. सप्लायराच्यो गाडयो येवपाक जाय, ताजे मिनरल वॉटर आसा, डळे आसा, तो त्या एंडाच्यान ह्या एंडाक येवं शकना आनी ताका गाडो तरी हाडचो पडटा. ते गाडयाचेर घालतात ते आनी घेवन येतात भितर मार्केटान. तो गाडो तरी भितर येवपाक दिवपाक जाय न्ही. नवा पयलीं माल आमी घालूं शकना, कित्याक पाववालो आसा तो 11 रेडी जाता, एकाक पाव रेडी जाता. आनी पुरणपोळी आसा तेजी एकाक रेडी जाता, सकाळी फुडें सगळेच 7 रेडी जायना न्ही. सो तसो माल रेडी जाता तसो भितर हाडचो पडटा न्ही, तो माल भितर हाडपाक दिवचो न्ही. सिद्धेश राव, म्हापसा व्यापारी संघटनेत हांव सचिव. काही व्यापाऱ्यांनी आज आमच्याकडे कंप्लेंट केली की आता ते म्युन्सिपाल्टीचे ते पार्किंग न्यू कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला आणि त्यांनी ते एंट्रीच आहा पळय थंय गेट घातला आणि व्हेहिकलाची एंट्री तो बंद करपाचो अशें आमकां आयकलां. आता हेतूर इश्यू कितें आसा, आमी पयलीं पार्किंग मागलेली ही लोकांच्या सोयी खातीर. पार्किंग शिस्तीन लोकांनी गाडयो लावच्यो हो आमचो एक पयलो उद्देश आसलो. हेतूर कितें आसा, म्युन्सिपाल्टी फक्त आपलो रेवेन्यू वाडपाचो ह्या हेतू खातीर आतां ज्या जाग्यार 20 लाखाचो टेंडर आसलो तो तेंच्यांनी 50 लाखांक दिला. आता जेन्ना 50 लाखांक दिला समजा न्हू, जाल्यार तो 10 रुपये घेता त्या जाग्यार 30 रुपये घेतलो, साहजिकच आहा. जेन्ना रेट वाडटलो तसो तेका आपले कॉस्ट रिकवर करपाक जाय. पण आमचे हे पार्किंग आसली सोयी खातीर, लोकांक लुटपा खातीर न्हू. विचार करपाक जाय म्युन्सिपाल्टीन की बाबा ह्या हेतूर पार्किंग स्पेसान कितक्यो गाडयो उरतल्यो, तेच्या वरून कितके उत्पन्न मेळटले. हा एक प्रश्न वयता म्युन्सिपाल्टीक. गेले 31 तारखेक जे आदलो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो सोडून गेलो, तेच्या उपरांत हांकां कॉन्ट्रॅक्टर मेळोंक ना. कोण कॉन्ट्रॅक्टर नासलो जाल्यार इतके तेंच्यांनी 8 महिने 10 महिने जवळ जवळ त्यांच्या म्युन्सिपाल्टीच्या वर्करांनी कितके कलेक्शन केले. आणि आता जेन्ना तो तुमचो समजा एक 10 लाख करता जाल्यार तुमी न्यू कॉन्ट्रॅक्टर ओपन करून ताका 50 लाख खंयचे हाडटलो तो सेम जाग्याक रेवन्यू कशें जनरेट करतलो हेचो विचार करपाक म्युन्सिपाल्टीन. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.